आमच्या खातीर रोहन सरान इतलो व्हडलो एक इव्हेंट ऑर्गनायज केलेलो आसा. थँक्यू व्हेरी मच सर. ऑल थँक्स टू रोहन सर. रोहन सर तितले धडाडीचे आणि बरे नेते असतात. सराच्या खूप थँक्यू म्हणटा. त्यांना रोहन बाब सारको असा आमदार मेळपाक खरेंच आमचे नशीब खूप खूप बरें आसा. नमस्कार, आम्ही असा पोरवरीच्या साल्वादोर द मुंद ह्या ग्राउंडार आणि माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता जे जनसैलाब म्हणटा मोस्टली वुमन महिला वर्ग जो दिसता तो खास करून आयला तो वुमन स्पोर्ट्स जे चॅम्पियनशीप किंवा तशी जे आयोजीत केल्या आणि ती हांगा आयोजीत केल्या ती कोणी ती सांगपाची गरज ना. हांगसरलो आमदार, गोंय राज्याचो टुरिजम मंत्री, IT मंत्री. हो सगळो खेळ कितें तो तांचे कडल्यान जाणून घेवया. सर नमस्कार. नमस्कार. कशें आहा? गट. तूं कसो आसा? आतां आमी इतके पयच्यान आयल्यात, मुद्दम आयला म्हणजे आमकां कळ्ळें की हांगा जनसैलाब जो बायलांचो तो चल्ला जाल्यार मुळान वुमन स्पोर्ट्स हो करपाचो हेतू कितें? महिला सशक्तीकरण हें आमी पयलींच्यान आमी मानून फुडें वतात. महिलेक घटसाण दिवची आनी ती घट आसली जाल्यार गांव घट, घर घट, देश घट, गोंय घट हें जावपाचें पूर्ण तरेन म्हाका ते विश्वासान 2008च्यान महिला सशक्तीकरणाचेर पूर्ण तरेन आमी भर दिवन फुडें गेले. ह्या वर्सा 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम आनी 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम आसतना आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी इज टुडे टॉकिंग अबाउट विकसीत भारत, बिल्डिंग अप एंड मेकिंग अज अ विश्वगुरू. तातूंत एक इम्पॉर्टंट पिलर ताणें आयडेंटिफाय केला तो महिला सशक्तीकरण करप. महिला सशक्तीकरण करता आसतना आमी तांकां ट्रेनिंग दितात, तांकां फुडें काडटात, तांकां आमी मार्केट प्लेस तयार करून दितात. दे बिकम सेल्फ सस्टेनेबल. पूण दुसऱ्या वाटेन तुवें पळयलें जाल्यार महिला वर्ग आमी जशें फुडें काडूंक सोदता. आमची गांवांत पर्वरी इज अ पार्ट ऑफ प्लॅटो एंड द विलेज आनी गांवांतली महिला ताका आज फुडें काडपाची गरज आसा म्हणजे इन टर्म्स ऑफ ऑलरावंड डेवलपमेंट. ती स्कुलान खेळिल्ली आसता, की रनिंग रेस आसूं कितें आसूं न्ही, तातूंतल्यान ती दे इवॉल्व, दे गेट मॅरीड अँड देन दे बिकम इन टू फॅमिली लायफ. अँड मेनी ऑफ देम वर हाऊस वायफ्स एंड अप इन द हाऊस म्हणजे चूल, घर, भुरगीं आनी फॅमिली हातून ती सगळे हातून उरतात. ताच्या खातीर तांकां एक फुडें एक स्टेप दिवप आनी तांकां आपल्यो पयलींच्यो यादी याद करून दिवप हें म्हाका तरी मनान दिसलें. खुबशी जाणटी महिला मेळटाली आनी म्हणटाली की बाबा आमकां एक वेगळें कितें तरी करून दी विच वील अलाव अस टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर ओल्ड स्कूल डेज आनी हें. आनी आज सकाळीं अक्षरशा पयली महिला जी जाणटी आयलें ताणें म्हणलें आज आमकां आमचे स्कूल डेज एन्जॉय करूंक मेळटलें आमकां आज मज्जा येतली. पूण दे आर ऑल इन दॅट मूड वीच वी थॉट. आनी ताच्या खातीर आमचे सगळे पंचायत मेंबर्स, ZP सगळ्यांनी एक विचार केलो की एक विमेन स्पोर्ट्स फेस्ट करूया तयार. इन 150 वर्सां वंदे मातरमाच्या अर्पणान विकसीत भारत एक पिलर घडयता आसतना तांकां फिट इंडिया म्हणटा जाल्यार फिट विमेन आमची गोंयची करप आनी पर्वरची करप ह्या विचारान हो सगळो संकल्प आमी फुडें व्हेला. हांव एक टिचर आशिल्लें. आमी पयलीं भुरग्यांचे गेम आमी घेतले. आतां कितें जाता आमकां तो चान्स मेळ्ळो आमकां हे ग्रावंडार खेळपाक आनी खूब केला न्ही. प्रत्येक कडेन पर्वरीचो सारकें काया पालट केला कोणी आमचे खावटे बाबा. म्हणटकीर फुडें सुद्दां अशेंच सामको इतलो जनसमुदाय जमला पळय हांगा सगळें ताज्या कामाची पावती ही. बँकिंग ऑन वुमन तितून कितें राजकारण पळय सगळे जाण सदांच महिला विचारता म्हणल्यार आतां 2027 लागी पावला. ना पूण आमी पळयलें न्ही सगळे जाण महिला आनी राजकारण म्हणटात पूण महिलाक केन्नाच फुडाकार कोणाच दिलो ना. राजकारणान हांव भितर सरला 2008 म्हजी पयली सुरवात आशिल्ली महिला सशक्तीकरण. कांयच विचार नाशिल्लो. वी फावंड दॅट गॅप because when we went around we found that the women are not getting that particular opportunity आणि ताच्या तिका कशी घट करप घटसाण दिवप कित्याक हांव सदांच मानता की बायल म्हणटा ती घरचो कोणो
कोणाक घटसाण दिली घर घट जाता आनी घर घट जालें जाल्यार गांव जाल्यार तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार तुजें राज्य. ह्या प्रमाणान तेन्ना आमी चिंतिल्ले. आज प्रायम मिनिस्टर जेन्ना उलयता तेन्ना त्या भाशेन आमी ऑलरेडी वी आर इन हीज फुटस्टेप्स which we are doing nothing new. Politics is not about looking at people in terms of politics. You need to develop people. You need to see that they are encouraged to move towards development. आणि सगळ्यांक बरोबर घेवन आमची सदांच संवय. हांगा हांव म्हणून कांय ना, हांगा आमी सगळे आमी बरोबर चलतात, आमी सगळ्यांक फुडें बरोबर व्हरता, बरा वायटाक आमी सगळीं बरोबर असतात. सो तेन्ना पॉलिटिक्स येता तेन्ना इज वन पार्ट ऑफ द ब्रांच. पॉलिटिक्स इज नॉट द मेन ट्री. द मेन ट्री इज द मेन ट्री आसा पळय बार्क, तो मेन रूट्स आसा पळय, रूट्स आर टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटीज, स्ट्रेंथन एवरीबडी. आमी कास्ट क्रीड रिलीजन केन्नाच घेवन बसूना. आमी सगळ्यांक घटसाण दिवपाक एक झाड परवरीचें जें फुलां फ्रुटां अशी दितली जातल्यान फुडली पिढीक सुद्दां ती चान्स मेळपाक जाय, ती आपली टॅलंट दाखोवपाक. इफ यू सी इन द नंबर ऑफ फ्यू इयर्स नाव बॉक्सिंगा खातीर आमची फुडें पावली. साल्वादोर दिमून येतकर तेन्ना हांवें बॉक्सिंग रिंग घालो. आज साल्वादोर दिमूनची भुरगीं चले आनी चली आर रिप्रेझेंटींग गोवा. आज एकटें चली उझबेकिस्तान गेला रिप्रेझेंटींग इंडिया. This is the level of transition that we are doing, and we don't talk. And you yourself, I am involved because I have that passion as a sportsman to be basketball खेळाक गोंयाक, cricket खेळाक गोंयाक, taekwondo and karate and jitkondo was part of which we were doing. So we have participated in various sports which were there, which allowed us to understand a lot of team efforts, discipline, ethics. हे शिकले आमी. ते आज पूर्ण फुडल्या पिढीक जे टेक्नॉलॉजी इज अ चॅलेंज, लोकांक मोबायल सोडून ग्राउंडार यो, हें आमी ओवरकम करता थ्रू माय IT एंड अदर थिंग्स. सो आय थिंक ओवरऑल गोंय समज फुडें व्हरतले, विकसीत गोंय करतले जाल्यार महिला शक्ती, युवा शक्ती हांकां घटसाण दिवचीच पडटा. आनी हो प्रयत्न पॉलिटिक्स म्हणून न्ही. पॉलिटिक्स बिकम्स वन ब्रांच, बट बेसिकली वी नीड टू स्ट्रेंथन द गोंयकार्स who I feel strongly need that particular push. आज मुद्दाम पळय तूं, आज जवळजवळ 1500 बायलां 3 पंचायतीची or more than that are on the field in this hot sun participating for what? It is not the competition. It is that part of a festival that they want to come and do. म्हाका सकाळीच दिसलो सांगलें, सकाळी फुडें जाणटे बायलांनी म्हणलें ते मनाक लागता, काळजाक लागता, कित्याक ते काळजान धरिल्ल्या भशेन म्हणजे आमची यादी तुमी याद करून दिल्यो. सो you feel there is a sense of achievement that you reached out to that lady who always felt की आपण आता ह्या एजीक कोणूच पळोवपी आपल्या सारको ना, जाल्यार आपल्याक आपले लिमिटेशन आसा. त्या एजीक सदांच लोकांक दिसता की आपलें लायफ गेलें, आपूण कांयच करूंक पावली ना. आज तांचो दीस. हांव सरान आमकां 40 वर्सांनी आज ग्राउंडार भुरगेपणाचो उडास जालो. म्हाका खरेंच सकाळी आज उठ्ठा म्हटल्यार इतलें म्हाका हें जालें की हांव आयज खेळटलें अशें म्हणून. म्हाका स्वाभिमान कितलो, हांव इतले प्लेयर आसले खेळटा. हांव प्लेयर पयलीं ग्राउंडार एक स्पोर्ट्स सोडनासलेले. इतले कितले म्हजे कडेन दाळ आसा स्पोर्ट्साचे. तेन्ना ही कपां बिपां कांय नासली, सगळी फायली दिताल्यो हेज्यो सगल्यो फर्स्ट सेकंड थर्ड. पूण आयज म्हाका सकाळी इतलो उगडास जालो की हांवें जपोवन दवरलें. तेजो म्हाका आयज उगडास येयला आनी खरेंच हांवें तें आजून जपोवन दवरलेलें आसा. पयलीं हांव स्पोर्ट्समॅन, पूण आतां म्हाका खरेंच इतलें हें येयलें की आमी सामकी ल्हान जाल्ल्या भशेन दिसलें आमकां. आनी सराक खूब आमी थँक्यू म्हणटा की आमकां इतलो हें दिलें. हांवें 2 प्रायज हाडल्या रनिंगेक, हांव सेकेंड येयला, थर्ड येयला आनी वॉक रेस हांव सेकेंड येयला. आनी आतां म्हाका फुडल्या वर्सा आमी हेज्याकून बरें करतलीं अशें आमकां हें दिसता. रायझिंग सिन्स म्हाका दिसता 2008 आज परवरी खंय आसा? म्हाका दिसता तुमी हें सांगपाक जाय परवरी खंय आसा ती. परवरी वॉज कार्वड आउट ऑफ आल्दोना and it was always a neglected constituency. उदक, लायट, गार्बेज, सिवरेज, सुविधायो, बारीक रस्ते, तरेतरेचे मास ट्रान्झिट सिस्टम, मोबिलिटी, ह्या हाचेर खुबशे हेल्थ सेंटर. सादें उदाहरण म्हणल्यार आमकां कितें हेल्थाची गरज आशिल्ली जाल्यार वी हॅड टू गो टू आल्दोना. आनी आल्दोना वचून आमकां पूर्ण तरेन थंय NOC सुद्दां थंय वचचें पडलें आल्दोना हेल्थ सेंटरान. आज ह्यो ओवर द इयर्स आमी जेन्ना 2008-09 जी आमी टीम आमची आशिल्ली कोर, आमी एक 20 वर्सांचो मास्टर प्लॅन तयार केलो. आनी देवा दयेन एवरी टर्म दे हॅव गिवन अस अ चान्स टू पार्टिसिपेट. एंड सी दॅट मॅनिफेस्टो आमी जो केल्लो
तो मॅनिफेस्टोचेर खरें काम करून फुडें वचप. ह्या 12-14 वर्सांनी उदकाची सुविधा अ व्हेरी ड्रीम विजनरी प्रोजेक्ट ऑफ मायन वीच वॉज फॉर वॉटर. म्हणजे अस्नोड्या उदक येना हांगा वॉज अ कंप्लेन. यू कॅन कीप कंप्लेनिंग. वी फावंड सोल्युशन्स. हांगा एक ड्रीम प्रोजेक्ट काडलो तेन्ना आय टू फायट बट आय वॉज एबल टू कन्विन्स द देन चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई दॅट दीस इज समथींग वीच गोवा नीड्स. तो जो प्रोजेक्ट काडलो हांवें पर्वरी आज सांगपाक खूब उमेद जाता की इट इज बीन रेप्लिकेटेड इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर एवरी तालुका फॉर वॉटर रिक्वायरमेंट. अंडरग्राउंड केबलिंग केली, मुख्यमंत्र्यान सहकार्य केलें, रस्ते बाकीचे सगळे करून घेतले, उदकाच्यो पयलींच्यो लायनी चेंज केल्यो. शेवटी उदकाक मनीस रावता कितें जाय? उदक, लायट, बेजीक एम्युनिटीज सारक्यो जाय. सो ज्या जाग्यार रावता ताका तें दिसपा जाय, अभिमान आसपा जाय. आज लोक पर्वरी येवन रावपाक कित्याक लागले? वाय द ओवरऑल थॉट प्रोसेस ऑफ अ डेव्हलप्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी इज कमिंग. वी आर नॉट अ सिटी and we want to keep our recognition as a panchayat, a urban panchayat. सोदतालो की पर्वरी मीन्स लायक बेसिकली सबब म्हणजे पंचायती जरी असल्यो जाल्यार अर्धे आमी म्हणटा तुमी शहर जाला. खंयच्याच देशान, आमच्या ह्या देशान खंयच्याच स्टेटीन हायकोर्ट, असेंब्ली आसा ते कॅपिटल ऑफ द स्टेट आसता. करेक्ट, व्हेरी करेक्ट. आमचे सगळे पर्वरी आसा. सो वी आर द इन्फॉर्मल कॅपिटल ऑफ द स्टेट एक्चुअली. आनी ताज्या खातीर आमची जबाबदारी आसा की आमचे पंच मेंबर, आमचे झेडपी सगळी टीम बरी काम करून वी नीड टू सी नॉट ओनली द डेव्हलपमेंट ऑफ पर्वरी मेज सच बट ओवरऑल ह्युमन डेव्हलपमेंट. लोक दिसता तांकां दिशा दिवप. हो तुवें संकल्प सगळो प्रकल्प पळयलो. दीस इज वन ऑफ अ टायप. साल्वादोर दी मून ग्राउंड पंचायत फॅसिलिटीज एट वन पॉयंट विथ पब्लीक एम्युनिटीज वॉज अ थॉट देन. आज सगळे जाण करतात. सो इफ यू सी द प्रोजेक्ट्स विच केम इन पर्वरी एट एवरी पॉयंट ऑफ टायम आर बीइंग रेप्लिकेटेड इन एवरी पार्ट. ओपन स्पेसीस पळय, सायन्स पार्क, नानी नातवांचे पार्क, आर्ट पार्क, तुझे वॉटर ट्रिटमेंटा कडेन एक पार्क. सो वेगळे वेगळी येवजण दिवन थिम्स तयार केले की त्या प्रमाणात लोकांनी ते एन्जॉय करचे. खंयचे पार्क बेडेत नांवाक केले केली ना, सगळे विचार करून केले. आज आमी फुटसाल कोर्ट्स, क्रिकेट नेट्स अश्यो सुविधा दिल्या की एक भुरग्याक पणजे वताले म्हापशां वतालो ताका क्रिकेट नेट्स हांगा मेळनाशिल्ले. सो ही डिडंट हॅव एनी फॅसिलिटी. GCA इज ऑलवेज फूल विथ प्रोफेशनल प्लेयर्स. वी फावंड अ सोल्युशन. आमी स्वता GCAचे हेल्प घेवन नेट्स तयार केले. तांचे कोच घेवन भायर आमी ट्रेनिंग करता. भुरगे 8-9-10 वर्सांच्यान चालू केले क्रिकेट खेळपाक. दीस आर द बडिंग क्रिकेटर्स. दीज ग्राउंड्स अलाव द लोकल्स टू प्ले. दीस इज एक्झॅक्टली वॉट यू नीड टू क्रिएट एज अ एनवायरमेंट. युथांनी खेळप, महिलांक ऑल रावंड डेव्हलपमेंट जावप, जाणट्यांक हातून एक चान्स मेळप कितें करपाक. आनी गरीब कल्याण म्हणजे सगळे लास्ट समाजाच्या मनशाक कितें आमी करूंक शकता पर्वरी शेवटच्या घटका पर्यंत. हो म्हजो सदांच प्रयत्न आसा, नॉट ओन्ली एज पर्वरीन बट एज मंत्री टुडे टू रीच आउट टू द पीपल ऑफ गोवा इन दीस मॅनर. म्हाका आयज ह्या ग्राउंडार येवन म्हाका म्हाजे कडेन जी टॅलंट आसा ती म्हाका दाखोवंक मेळ्ळी. लिंबाचे हितून घेतले हांवें, निडल आनी थ्रेड हितून घेतले आनी लंगडेन घेतले आनी आतां हांव साकाच्या हितूनय बीन घेवंक सोदता. खरेंच हांव सराक देव मना पासून ताका थँक्यू म्हणटा की आयज आमकां हो ताणें ग्राउंड दिलो आनी हांव ताका सदांच तेजे थँकफूल आसतलें आनी ताका प्रावड फील करता. Sir has given us that again that power to feel that power. The old days are come back. It's a great event, like it's a great event. So that sir has organized, and really it's a very precious event, like. क्लॅश ऑफ बॉर्डर्स किंवा बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तुम्ही बिलीव करता? गोंय एकूच. हांव सदांच म्हणटा, म्हाका एकदां ते थ्रोबॅक येता. नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा, गोंय एकूच. यू मायट हॅव डिमार्केशन, डिलिमिटेशन्स, बट गोंय एक. हांव पंच मेंबरांक सांगता, हो म्हजो पंच वॉर्ड, हो ताजो वॉर्ड ना. पंचायत एकूच. कोण खंयच्या वॉर्डाचे जावं आमची जबाबदारी तांचे कामां करून दिवप. तशेंच मतदारसंघ. आज आल्दोना जावं, सालिगांव जावं, म्हापशां जावं, पणजे जावं, ते हें जावं, सगळें गोंयभर. Now, when you do things, it is not with a political objective. Somebody comes to you, you reach out to them. This is how you normally do that part. That is how I have been doing. राजकारणांतल्यान विचार करप जाल्यार इट इज डिफरंट वे. काम करप आनी तातूंत मागीर समज राजकारण आसा जाल्यार जाता जाल्यार इट इज अ पार्ट ऑफ दॅट प्रोसेस. बट यू डोंट लुक एट पॉलिटिक्स एंड डू दीस. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पळय मम्मा आयले आज शी इज 82 नाव. शी इज गोइंग टू बी 82 दीस इयर.
आनी 81 अशें म्हाका म्हणूंक लागली आपूण येतली आपल्याक एक हातून तरी पार्टिसिपेट जावपाक जाय स्कुलाची म्हाका यादी करपाक. सो शी इज पार्टिसिपेटींग इन अ 50 मीटर वॉक विथ ऑल दॅट थिंग फ्रॉम मॉर्निंग शी इज वेटिंग आपूण केन्ना पार्टिसिपेट जातली काय 50 मिटराच्या हातून. सो शी इज एक्सायटेड लायक एवरी. नमस्कार, कशी आहात तुम्ही? किती सांगपाचें तुम्ही आता? काय ना हॅपी टू टेक पार्टिसिपेट इन द इव्हेंट अँड इट इज टेकिंग मी बॅक टू माय स्कूल डेज when I was having running race and I was coming first in that. After that break completely. After that complete break, now this is the first time I am participating. Come back to that phase. Yes. Enjoy. Thank you. भाग घेतलेला होता. Participating in this mega event. एक विचारपाक म्हणल्यार आतां तुमी आतां फोटो काडटना पळयतालो मुद्दम जेन्ना इतके लोकांची म्हणजे बायलां जर करून बायलां मनशाच्या तोंडाचेर जी स्मायल पळयता इतक्या वताच्या काळार कशें दिसता तुका कशें दिसता? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हॅपीनेस इज अ पार्टिसिपेशन. आणि आज ती महिलेच्या तोंडार आज पूर्ण तरेन सकाळच्यान कडक वत ॲब्सोल्युटली डिहायड्रेशन जावंक शकता. आमी सगळी वेवस्था दवरिल्ली आसा इन टर्म्स ऑफ एन्श्युरिंग द पर्सन इज नॉट गेटिंग डिहायड्रेटेड. पूण ज्या उमेद आनी जिद्दीन ती आज करतात न्ही, कोण फर्स्ट प्लेस आयली म्हणटा, ट्रायलाक फायनली सावडा भायर पडली म्हणटा, एवरीबडी इज इन दॅट फ्लेवर ऑफ पार्टिसिपेटिंग अँड विनिंग. द स्मायल अबाउट द विमेन ऑफ पोरवोरीम सेज इट ऑल. तांची तुमी आज स्मायल पळयली. This will carry a lot of nostalgic moments till the next year when the next event will come in. But Women's Festival of Sports is a very important part. एक महिलाक ती ड्रायव्ह दिवपाक आमचे महिला मेळावे जाता, महिला हेल्थ कॅम्प जाता, मोर्चा जाता, ट्रेनिंगां जाता, तांकां बाकीचे सगळे पदार्थ शिकयतात, सगळें करतात. पूण हे एक वेगळ्या तरेच्या हातूंतल्यान वातावरणान तांकां एक हाडून दवरल्या खातीर Pena de Feng, Salvador de Muron, Sukur have 3 different pandals, but each one is mixing, each one is talking to each other, and that makes it more entertaining. I'm sure they will carry a lot of good memories. Photographs, videos, reels make it more energetic for them. म्हजी आवयन ते 50 मीटर जेन्ना कंप्लीट केलें, a sense of achievement could be seen on her face. She was telling me that same thing. म्हाका खूब बरें दिसलें की she completed it. It's very emotional. You can't talk about all these things, but it's something that you want to see every mother to do. तो एक चलो आपल्या आवयक त्या रुपान पळोवंक सोदता, ती एंट्री आपूण जातली, एक आपली भयण, आपले सून, आपले जाव सगळ्यांक पळोवंक सोदता, and this is an opportunity. I think the smile has made Women's Sports Fest 2026 a big success for Porvorim, with the women of Porvorim who have participated in large numbers. The teams, the physical education teachers, the whole organizing, आमची जी टीम आसा, बाकी जाण इतिश्ट तांणी परिश्रम घालून हातून मेहनत घेतिल्ली आसा, फॉर वीच दीस एफर्ट्स कॅन बी सीन. दिस इज नॉट अ वन डे मॅच, दिस इज समथींग वीच हॅज टू बी ऑर्गनायज्ड ॲट दीस स्केल. आणि ती बऱ्या प्रमाणात तांणी खरीच बरी ऑर्गनायज केल्या, तातूंतल्यान इट बिकम्स अ ग्रेट फेस्टिवल फॉर अस. Will this be a yearly affair now? This will be an annual affair where every year we will have this women participate in this type of events. We will still improvise. आणि कितें तांचे फीडबॅक मेळटले, तांचे कडल्यान कितें कितें आयकूंक मेळटले तें आयकून आमी सुदारतले. सो एवरी टायम इज अ एक्सपिरियन्स इन लर्निंग अँड ट्रायंग टू इम्प्रोवायज ऑन थिंग्स अँड एन्श्योर दॅट दे गेट द बेस्ट. आमच्या महिलाक सगळ्यात बेस्ट तांकां मेळपाक जाय, हेच धोरण. ह्यो गजाली ज्यो आसा स्पोर्ट्स, महिलांचो स्पोर्ट्स हो सरकारा कडच्यान जावपाक जाय अशें दिसता तुमकां?
नाही, सरकार आपल्या बाबतीत काम करीत असताना वी आर नॉट कॉलिंग वी ऑल्दो दिस आर कॉम्पिटिशन्स, दिस इज अ फेस्टिवल. सो दॅट इज वाय वी सेड विमेन्स स्पोर्ट्स फेस्ट 2026. सो वी डिडंट कॉल इट अ कॉम्पिटिशन, फेस्टिवल. म्युझिक असतली, डान्स असतली, खाण जेवण असतलें. एक सायडीक पिकनीक कशी, यू हॅव स्नॅक्स फ्लोईंग ऑल थ्रू आउट द डे, यू हॅव लिंबू पाणी, कोकम पाणी फ्लोईंग थ्रू आउट द डे. सो यू कीप डुईंग युअर स्टाफ. दूध एक ते पिलो परत आयलो. आमी भुरगेपणान कितें करताले रे, आमी स्पोर्ट्स खेळटा आसतना आमकां कोणें ल्हानशे एक बाटली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान दिली, दूध आनी 4 त्यो ग्लुकोज बिस्कीट दिल्यो, आमी खूश जाताले. पूण दॅट इज द मोटिवेशन यू गिव देम. आतां लंच आसा, मागीर सांजचे तांकां प्रोग्राम आसा. सो होल डे फूल ऑफ एनर्जी, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स अँड मेनी मोर थिंग्स. गेम्स आसात, लकी ड्रॉ प्रायजीस आसा. सो इट्स अ होल थिंग फॉर देम टू बी इनवॉल्ड. अँड फॉर सच अ लार्ज कंटिजन्सी ऑफ परवरी टू बी इन वन पर्टिक्युलर प्लेस ऑफ साल्वादोर दी मून. बरें दिसता की ही संकल्पना आमी ज्या ग्राउंडाची बी तयार केल्ली ती आमच्या लोकांक अशें बऱ्या तरेन वापरूंक मेळटा तेन्ना बरें दिसता मनाक. So when you create an infrastructure, it is for the people. And when you see this being used, it is still happier question for all of us. आणि आमकां इतलें बरें दिसता आमकां सिनियर सिटीजनांक थंय आमी कितें सांगता तें तो बेगीन करता, केन्ना ना म्हणना. आनी सिनियर सिटीजन ते पयलीं आयकता आनी प्रत्येक मनशाक तूं इतलें वळखता, नांवान वळखता, सगळे हात दिता. आज हो इव्हंट रोहन सरान दवरून आमचे खातीर खूब व्हडलें एक हें दवरलां. कित्याक आमी भुरगेपणाक जें कितें अनुभवलें पळय, आमी भुरगेपणाक खूब कितें धांवतालीं, हें करतालीं, टायरान खेळटालीं आनी कितें खेळटालीं, तें आज आमकां परत अनुभवपाक मेळ्ळां. परत आमकां स्कुलांतले दीस जे आसात ते आमकां परत अनुभवपाक मेळ्ळ्यात. ह्या खातीर हांव रोहन सराचे मना पासून आभार मानता. संकल्पना जेन्ना म्हणटा न्ही, ही जी संकल्पना आसा आतां तुमी 2008 ते आज मेरेन, सो दीस वॉज एन इज युनीक एक संकल्पना. ही आतांच कशी कितें म्हणजे Sacred. 27 बी लागीं आहा म्हणून. नाही रे, आता 15 वर्सां जाली मरे. 15 वर्स इज माय थर्ड टर्म. नथिंग कम्स विथ द थॉट ऑफ इलेक्शन्स. इलेक्शन तो सांगला प्रमाणे इलेक्शन्स येतले, इलेक्शन्स वतली. फॉर अस वी टेक आवर आमी वी आर मिटींग आवर पीपल इन आवर एरियाज थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द इयर. इट इज नॉट दॅट एकूचदा आमी वर्साक गेले, 5 वर्सांनी एकदा ना. सो थिंग्स कीप हॅपनिंग. एकदा महिला मेळावो जाता, खंय भुरग्यां खातीर प्रोग्राम जाता, थंय युथां खातीर वेगळें जाता, जाणट्यां खातीर स्किमी जाता. सो चालूच आसता ह्यो गजाल्यो. सो थिंग्स वीच बिकम इनोवेटीव अँड वी थिंक आतां एक 10 दिसान आमदार चषक आसतले. दॅट इज फॉर द यूथ अँड द क्रिकेट. And it might be held on floodlights. So you're giving them a different zone to experience and play. So it is not only about the Amdar Chashak is ward wise. Every वॉर्डातले भुरगे तूं 4 टिमी घाल एक वॉर्डातले, कांय प्रॉब्लेम ना. पण वॉर्ड कसो आसा त्या प्रमाणे तुम्ही पार्टिसिपेट जाय. 10 वर्सांचो भुरगो असो पार्टिसिपेट जा. So again you're creating another energy for the every youth to come in and participate. That's how it should be. Participation is more important than competitiveness असताच. Winning सगळ्यांक दिसतात, पण participation is very important in this whole aspect of putting things in perspective for the people of Porvorim. येता ते दिसांनी आल्दोना असलेच करपाचे खूब जाणांनी मागणी केल्ली आसा. आनी आल्दोना समज महिलांक ते जाय जाल्यार एखादी आल्दोना करपाचे विचार आसताले सिमिलर फेस्टिवल्स. आल्दोना तुमकां लागता? आल्दोना आमची सगळी हांगाची सोयरी थंय आसा, हांगाचे फ्रेंड्स थंय आसा, तेंचे फ्रेंड्स हांगा आसा. आल्दोना मतदारसंघ सदांच एक आशिल्लो, आल्दोना आनी परवरी. आनी आमचे बरे मागपी खूब आसा आनी आमचे थंय कनेक्ट इज व्हेरी स्ट्रॉंग एट ग्रासरूट लेवल. Does that hint something? No, it's just a social and part of what we have been doing. Aldona is not a new constituency for me. Okay. In my 2017-18 onwards, from there, 2017 much before 22 elections, we have been connected much before for my first term itself to that constituency. And जे लोक येता आपली कामां घेवन त्या लोकांची आल्दोन जावं, बाकीचे बार्देशचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज जावं, पूर्ण बार्देशचे लोक येतात, गोंयचे लोक येतात. सो एज अ मिनिस्टर, एज रोहन काउंटी, दे हॅव अ होप दॅट दिस मॅन प्रॉमिसीज अँड डिलिव्हर्स. सो इट इज आवर पार्ट टू एन्श्युअर दॅट वॉट वी प्रॉमिस, हांव खंयची प्रॉमिस दिल्यार डिलिव्हर करता. इतले सक्षम ॲटलिस्ट लोकांक खबर आसा, करता म्हूण सांगलें जाल्यार करतलोच म्हणून. हांवें जशें म्हणलें न्ही, तलैवा द लिडर, ताजेच फुडें आमी सद्या आहा. हो आज जो आहा न्ही, खंयच्या वटेन असो दाखयता काय म्हणटा, परवरीच्या भायर हात दाखयता काय म्हणून असो? ना, हांव सदांच सांगता की परवरीच्या आनी गोंयच्या लोकां फाटल्यान आमी सदांच आसा. सांगपाचो हो उद्देश. ओके. फायनली सर, येदे व्हडलो अवॉर्ड जो तुमी आज केलो, दीसभर चलतलो डेफिनेटली. सद्यो प्रोग्राम आसा न्ही, प्रायज डिस्ट्रिब्युशन ऑल दिस. सांग बरोबर.
whom do you असं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट आसा सो whom do you credit ह्या इतक्या प्रोग्रामा खातीर the women of my constituency who have wholeheartedly participated, and the whole team who has sweated out to organize this event, along with my elected members at the panchayat, पंच members, सरपंच, ZP, सगळ्यांचो एफर्ट्स आसा. जे बरे मागपी वेल विशर्स आसा, ज्यांचे लेणे देणे पॉलिटिकल कांयच ना, तांचो योगदान आसा. सो I think I attribute all this. I thank all of them for having put a very participative effort to deliver a very successful festival. हांगा सगळीं जाणां पळोवंक शकता की इतली जाणटी नेणटी बायलां सगळीं जाणां एकठांय जाल्या. हरशीं आमी लायक ती दुसऱ्या खातीर दीस दिता आपलो, बट आयज स्वता खातीर तेंच्यांनी दीस दिल्लो आसा. आनी हांव पयलीं ल्हान आसतना खेळटालें आनी ती ऑपॉर्च्युनिटी आमकां परत एकदां सरान दिलेली आसा. तेज्या खातीर हांव थँक्यू सो मच म्हणटा. आनी अशेच इव्हेंट्स आमी परत एवरी इयर सरांनी आमकां ऑर्गनायज केल्यार पुरो अशें म्हणून मागता. नॉर्मल आमची गेम्स जे डे टू डे आमी जे ल्हानपणान खेळटाली ती गेम्स सगळ्या परत आसा. फॉर एक्झाम्पल लेमन इन स्पून, सॅक रेस, 100 मिटर्स रेस, सो तसली गेम्स. सो इट्स व्हेरी नॉस्टॅल्जिक ऑल्सो. अँड सगळे वुमन्स अशी इतले खूप नंबरान जे भायर सरल्यात. सो दॅट इज व्हेरी नाईस बिकॉज रोहन सर हॅज ऑलवेज बीन सपोर्टिव्ह इन एम्पॉवरिंग वुमेन, and this gives a great opportunity to give all the women a day for themselves. So that is very nice, I think. उलयता उलयता जाणटे नेण्ट्या कडेन मी उलयताले. सो तेंच्यांनी तुमकां खूब अशे आशिर्वाद दिल्या म्हणजे ह्या प्रोग्रामा नंतर. जेन्ना जाणटे म्हणजे ते एजीचे जाणटे येवन जेन्ना वॉलंटियरली हें करता, उलयता, एक्सप्रेस करता, तेन्ना कशें दिसता? आम्ही सदांच जाणट्यांचो आशिर्वाद आमकां शिकवणी जावं बापा कडल्यान आसा की जाणट्यांचो आशिर्वाद घेवन कर म्हणून. सकाळी पुजा जातकर म्हाका कोणी जाणटो मेळ्ळो तर जाणट्यांक पांय पडून फुडें वचप हें सदांच विचारान आसता. तांचो आशिर्वाद आसप म्हणजे जाणटे आमचे ते. फाल्यां आमी जाणटे जातले. अँड टू गीव देम वॉट दे फील इज द बेस्ट थिंग दॅट वी कॅन डिलिवर. सो म्हाका दिसता आयच्या दिसाक जेन्ना आमी हे पळयतात गजाल्यो, जाणट्यांचो आशिर्वाद सदांच घेवनूच जाणट्या फुडें सरिल्ले आसा. ते पॉलिटिक्स जावं, सोशल जावं, कित्यानूय जावं. आनी आज तांचो दीस. And I'm happy that God has blessed them to have this and have a feel of it at this particular age. We would also love to be at that particular age. आम्ही असले जाल्यार आमकां असले इव्हेंट्सान पार्टिसिपेट आमकां खूब आनंद जातलो असो तांकां जाला. सो इट्स जस्ट अ प्युअर पॉझिटिव्ह एनर्जी. हांगा नेगेटिव्ह एनर्जी, नेगेटिव्ह एलिमेंट्स कमी आसात. एक वाट आसता जे फक्त नेगेटिव्ह उलयतात. नेगेटिव्ह पॉलिटिक्स, नेगेटिव्हिटी हाडटा, सोसायटीन हाडटा, आपलें राजकारण करता, कोण पोळी आपली भासता, कित्याचेर भासता, डेव्हलपमेंटाचेर भासना, हाजेर भासता की रिलीजन, कास्ट, कोण कितें, खंयचे समाज, हाजेरूच भाजून आपलें राजकारण करतात. पूण आमी आसात जे आमी प्रो डेव्हलपमेंट. आमी म्हणटा इश्यू उलय. सो तांकां हो संदेश तांकां संदेश मेळत आसात. पूण कितें आसता एकदां ती वांकडी ती शेपडी वांकडी आसता, सरळ जावंक शकना. दॅट नेगेटिव्हिटी इन वन ग्रुप इज टोटल नेगेटिव्ह ओनली. सो सदांच एक नेगेटिव्ह ग्रुप सदांच तसो एक आसता जाणें लायफान केन्ना केलें ना, सक्सेसूय मेळना, आनी लोकांचेर तोमणे मारप आनी लोकांचेर उलोवप हें तांचें पयलींच्यान हें. भायर सरता आसतना आपणें कितें केलें आनी आपूण कितें करूंक शकता ही क्षमता मनशाक आसतना तेन्ना उलोवप. बोट दाखयता आसतना सोंपें आसता, बोटा फाटल्यान ती 4 बोटां आपल्याक येता ती खबर आसपाक जाय. सर इतको सगळो हो प्रोग्राम चालू आसतना म्हणजे तुमी स्वता हांगा सकाळ पासून हांगसर आसात आनी तुमचो वेळांतलो वेळ आमकां दिलो आज, तेज्या खातीर तुमकां चडान चड देव बरें करूं. एज देन दीस आनी कितें सांगूं सोदता तुमच्या वोटर्सांक? आमची पर्वरीची आनी गोंयकारांची एक फामील. कोणें कितलो प्रयत्न केलो तुटफूट करपाक तो जावचो ना. क्रिस्तांव जावं, हिंदू जावं, मुस्लीम जावं. आनी ताजे खातीर आमकां जेन्ना रोहनाक म्हणून पळयतात ते रोहन आनी पार्टी पळयता आसतना रोहनाचेर तांकां पूर्ण तरेन विश्वास आसता की रोहन कितें आसलें जाल्यार आमचे बरोबर रावतलो. आनी ते कॉन्फिडन्स तांकां आज पर्यंत हांवें दिल्लें आसा दॅट वी हॅव कम इन पॉलिटिक्स टू मेक अ डिफरन्स. अँड वी कंटिन्यू टू एन्श्युअर दॅट गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचें स्वता अस्तित्व आसतना गोंयचे संस्कृतीच्या मळार जावं बाकीचे अँड दॅट कम्युनल हार्मनी एस्पेक्ट फुडें एक कडेन दवरपाक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी हातान धरतात. ऑपोजिशनान आसतना तुका ती उलोवंक मेळटा, रुलिंगान आसतना तूं डिलिव्हर करता. वी एन्श्युअर दॅट विथ आवर चीफ मिनिस्टर we deliver things when issues crop up with a sense of togetherness. आणि इश्यूज असले ते विषय आम्ही ताजे कडेन योग्य तरेन घेता. ऑपोजिशन आसतना हांव असेंब्लीन घेतालो
स्ट्रॉंगली आणि भायर घेतालो आज रुलिंगान आशिल्ल्यान इट इज नॉट दॅट आय कॅन वी आर द गव्हर्मेंट सो वी कॅनॉट टॉक लायक द ऑपोजिशन सो वी टॉक टू अवर चीफ मिनिस्टर अँड चीफ मिनिस्टर हॅज बीन काइंड इनफ टू अंडरस्टँड द ग्रॅव्हिटी ऑफ इश्यूज अँड फाइंड द आन्सर अँड सॉल्व दिस पर्टिक्युलर पार्ट एज अ टीम सो मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीन आय थिंक वी हॅव बीन मुव्हिंग एज वन टीम टू एन्श्युअर ऑल राउंड डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा आणि आज हांगा इज अ पार्ट ऑफ स्पेंडिंग माय वन डे विथ माय फॅमिली which we always do. So it is not something different. But this event only allows us to meet each one and ensure that we share a sense of happiness. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.